कुंकळेच्या रहिवाशांनी रस्ते कुशीक आशिल्ल्या उंचेल्या गटर बांदकामाचेर सुरक्षेचो हुस्को उक्तायला। ह्या आराखड्याक लागून ह्या सुवातेर जायते अपघात जावं शकता असो दावो केला। गटराची बांदावळ बेगोबेग काडून उडोवपाची वा नव्यान रचपाची मागणी करपी निवेदनांत रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांक निवेदन सादर केला। थळाव्यांच्या मतान उंचायेचो गटर वाहन चालकांक आणि पदचाऱ्यांक गंभीर धोको निर्माण करता। फाटल्या कांय वर्सांनी ह्या जाग्यार मरण येवपा सयत जायते अपघात जाल्यात असो तांचो दावो आसा। ह्या प्रकल्पाच्या येवजणेचेर आणि अंमलबजावणेचेर रहिवाशांनी प्रश्नचिन्ह उबे करून भौशीक बांदकाम खाते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांक तपासणी करून कायमस्वरूपी सुरक्षेचो उपाय चालीक लावचो अशी मागणी केल्या। फुडले अपघात आडोवपा खातीर बेगोबेग कारवाय करपाची गरज आसा अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटालो आसा आनी ते ड्रीम प्रोजेक्टा लागून कुंकळेच्या लोकांक नागरिकांक सारक्यो प्रॉब्लेम जातात। काही लोकांचे हातपाय मोडले, जवळ जवळ 3 लोक गेले 3 म्हयन्यात 3 जाणांचे मरण जाले ह्या ड्रीम प्रोजेक्टा लागून। आनी हो जो आमच्या हायवेचेर जो प्रोजेक्ट आसा अशें आमी खंय पळयलां, रस्त्या पासून दोपारभर वयर ताजेर ड्रेनेजाची वयर काडिल्ली आसा पेवर्स जावं। आनी कुंकळे बस स्टँड तो धेमानी पर्यंत जो विशय आसा तो लोकां खातीर सामको घातक। आनी ताका लागून आमी आमचे माननीय PWD मंत्री दिगंबर कामत हांकां मेळ्ळे आनी हांकां हो विशय सांगलो। कारण म्हजे बरोबर आसा आमचो इरिन्यू जो धेमानीकच रावता, म्हणजे म्हजे पेक्षा धेमानी वाठारांत कितें जाता हें जाल्यार तुमी समजून घेवचें। आतां आमगे घर बीन कट म्हणटरीर आमकां तें आतां सामकें इतली डेंजरस जालो आहा की भायर सरपाक भितर सरपाकूच भिरांत दिसता। इतले हायटीचे ती ड्रेनेज बांदल्यान ते हायटी लागून गाडी आहा त्यो हे सायडीक गेले जाल्यार ती दुसरे सायडीक गाडी आहा त्यो आमच्या आंगार येता। हेका लागून 3 एक्सिडेंट जाले आनी आतां म्हाका लागून भायर सरपाक भिरांत दिसता, कारण ते गाडी आमच्या आंगार केन्ना आमकां मारून उडयतले काय म्हणून हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून सांगून आमकां आतां हो डेथ ट्रॅप केलो आहा। आतां लोकांक भायर सरपाक भितर सरपाक चलून वचपाक तरी सामकी भिरांत जालो आहा, कित्याक इतले हायटीचेर चड जाल्यार ते हायटी वयल्यान देंवपा आनी लोकांक त्रास जाता। आनी अशें करून देंवतना स्लीप जावन पावस पडले कारणान स्लीप जावन लोकां हात कोणा पांय कितले जाणांक मोडलो आहा। 3 डेथ जाली विदीन 3 मंथ्स। आनी आतां फियर जाता की आनी डेथ जायना जावपा लागून आमी आयज PWD मिनिस्टर मॅडम ती आमकां लेवल करून दी म्हणून सांगपा येयली। मिनिस्टरान कितें सांगलां? मिनिस्टर सांगला हेजे आपण विचार करतलो, आपण हें करून आपण तेजी एक्शन घेवचो म्हणून सांगला। ऑफिशियल लेटर सुद्दां आमी दिल्ली आनी प्रत्येक एजन्सी जी आसा एसोसिएटेड विथ हायवे, रायट फ्रॉम नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया टू दी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PWD, हे मंत्री सीएमा सुद्दां सांगला। सीएमा सुद्दां खबर आहा, त्या सीएमा येणे जाणे जे कुंकळ्या खूब फावटी आसता हे ह्या भाशेन ड्रीम खंयचे इंजिनियरींग कायद्यान बसता तें कोणाक खबर ना आज पर्यंत। सो आनी कोणा एक्सिडेंट जावं न्हय आनी लोक स्मुथली चलपा बिरपा शकचे म्हणून ही आमी मागणी केल्या। एक्चुअली मागणी करप न्हू, तें तांकां कळपा जाय। हेच प्रॉब्लेम करताय आनी आमी सॉर्ट आउट करपाक आमकां हेंचे कडेन येवची पडटा। सो हें अशें जावपाक जायना। जाता तितली बेगीन ही ड्रेनेज काडची, जाता तितली फ्लॅट करची, लेवल करची, इतली आमी मागणी घेवन आयले फक्त टू प्रिवेंट एक्सिडेंट। आनी एक मनीस आशिल्लो तेजे बायल एक्सिडेंट जावन फ्रॅक्चर जावन आनी पळय घरा पडल्या चलता आसतना, तो आतां पळय भितर आहलो सरेल तेन्ना तें खबर ना। सो हें आमी प्रिवेंट करपा जाय म्हणून चड करून आयले। वयर आनी येना म्हणपाक ताजे 2-3 रिक्वेस्ट आहा विथ रिस्पेक्ट टू कुंकळे मार्केट। एक ड्रेन बांदल्या पळय नॅशनल हायवे ती मातशी वयर जालें म्हणून ताका लागून एक्सिडेंट जावपा सायडीक वचपा मेळना म्हाका, रोडाच्या लेवलाचेर जावपा जाय। दुसरें त्या मार्केटान कितें तरी नॅशनल हायवेचोच प्रोजेक्ट कितें तें टॉयलेट आनी कितें बांदपाचो थंय मातशें मार्केटाक बांदनाका, मातशें दुसरे कडेन बांदा। 2-3 रिक्वेस्ट बायपासाचेर कितें उलोवप जाल्लें? बायपासाचें तसलें काय? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।